की मायनिंग जे आसा ते ऑक्शन करचें आनी बेगीन सुरू करचें. गोंयच्यो मायनी जर बंद उडोवपाक जर कारणीभूत जर कोण आसा जायत जाल्यार हो क्लावड आल्वारीस आसा. ताजे मायनिंग कंपनीचे कितें वायटपण आसा आमकां खबर ना, पूण तें वायटपण स्कोर करपा खातीर तो आज 3 लाख मायनिंग डिपेंडंटांक पोटार पांय दवरलेलो आहा ताणें. आमी सगळ्यांक खबर आसा गेली 3 वर्सां गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट हे एज्युटेशन घेवन उबे आसात आनी आमी सांगतात की गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात तांकां आनी रेस्ट ऑफ द कंट्रीच्यो मायनी आसा तांकां तुमी कंपेर करूं नाका. गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात त्यो लो ग्रेडच्यो मायनी 58, 60च्या वयर खंयच चडसो वयर मेळना. 45, 38, 45, 56, 58 मॅक्झिमम 60 पर्यंत गेलो जाता. आनी हो ओर जो आसा तो गोंयच्यो स्टील इंडस्ट्री गोंया कडेन ना. हो केवळ लोकल कन्जम्पशना खातीर आसा किंवा भायर जांकां डिमांड आसा, जांचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा ती टॅक्नॉलॉजी यूज करून तो अपग्रेड करून तो माल यूज करूंक शकतात लो कॉस्टाक. आनी ताका लागून आमी इतलेच म्हटलेलें आसा, इतकी वर्सां सुद्दां आमी जो आमचो स्टँड आसा तो क्लियर आसा की गोंयची 1998 हेजेच क्रिएशन आसा क्लावड आल्वारीसाचें. 1998 जी इश्यू आशिल्लो लीज गोवा दमन एंड दीव कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 आसा, ताका लागून जो इश्यू पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान, जो 98 सुप्रीम कोर्ट केस अजूनय कोर्टान पेंडींग आसा आनी तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की जेन्ना आमची प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाल्ली 2019 13 फेब्रुवारी, त्या वेळार प्रायम मिनिस्टराक आमी क्लियर केल्लें आनी प्रायम मिनिस्टरान रोखडेंच मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ताणें क्लियर करून एक एफिडेविट फायल केलें सुप्रीम कोर्टान की गोंयच्यो मायनी ज्यो आसात त्यो आमी ऑक्शनूय करूं शकना आनी कोणाक एलोट करूं शकना किंवा त्यो तेजेर कांय एक्शन घेवं शकना बिकॉज ताजो जो प्रॉपर्टीशिप इश्यू आसा तो कन्सर्न सुप्रीम कोर्टात पेंडींग आसा. आनी ते ऑर्डरींत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा, 3 बेंच जजमेंट आहा ते, आनी तातूंत मेन्शन केल्लें आसा की ही केस डिस्पोज ऑफ जाल्या शिवाय मायनी गोंयच्यो चालू उरच्यो. जोपर्यंत ते डिस्पोज ऑफ जावचे ना तोपर्यंत मायनी चालू उरच्यो हें त्या जजमेंटान बरयल्लें आसा. एक्सपोर्ट मार्केट आनी ते मेळपा खातीर ह्यो काही जे वेस्टेड इंट्रस्ट आहा ते एनजीओ फायनान्स करतात, ज्यो मायनी तांचे जे ट्रस्ट आहा ते फायनान्स करतात आनी एनवायरमेंटल इश्यू क्रिएट करतात ह्या देशात आनी डेव्हलपमेंट जो आसा तो स्टॉप करतात. आमचें क्लियर मत आसा. सरकाराक दिसता की ऑक्शन करपाक जाय जाल्यार 2012 पासून सरकार कोणाची वाट पळयता? अश्यो कितल्यो मायनी आसात. ही हेतूर तर ही जी लिजां आसा ती 88 लिजां आसा, जी सुप्रीम कोर्टात ह्या केशीन घातली ती 88 लिजां मेळपाचें ना. म्हादय इश्यू जालो येदो व्हडलो एनवायरमेंट इश्यू जर स्वता आपूण म्हणटा जाल्यार म्हादयचो इश्यू जाल्यार अजून कित्याक टेकअप करूंक ना? खंयचो मायनीचो इश्यू सोडलो जाल्यार बाकीचे खंयचे इश्यू त्यांनी तोगून धरल्यात, शेवट पर्यंत इश्यू ताणें तोगून धरल्यात ते सांगचे, ताणेंच क्लियर करचें. आनी म्हणून आमचें क्लियर म्हणणें आसा की आतां वर्कर सोंपलेले आसात. काम मायनींग डिपेंडंट जे आसा बार्जवाले आसून ट्रकवाले आसून मशिनरीवाले आसून बाकीचे जे लोक आसात मायनींग डिपेंडंट जे 3 लाख सादारणपणे आसात ते सगळे सोंपपाक पावले आसात. आनी म्हणून आमी आतां शेवटचो एक डिसिजन घेतलेलो आसा की हेच्या फुडलो जो मुवमेंट आसा तो अगेन्स्ट क्लावड आल्वारीस जातलो आनी आमी फुडें जे एज्युटेशन आसा ती मुवमेंट जो आसा तो अगेन्स्ट क्लावड आल्वारीसच म्हणून चलयतले. मायनींग सुरू जावपाचें आहा तो मुवमेंट चालूच आसतलो पूण तेच्या बरोबर हो मुवमेंट आमी आतां सुरू करतले. फुडल्या एक 7-8 दिसां भितर गव्हर्मेंटान 144 लाव जाल्यार आनी कितें लाव ते आमी चालू करतले अशें आमचें एक डिसिजन जाल्लें आसा. जर रेव्हेन्यू मेळटलो जाल्यार आयज मायनिंग चालू करपाची गरज आसा, पूण तेका तें नाका. आयज सरकाराक तो पंतप्रधानाक पत्र बरयता की सीएम हें करूंक सोदता, पूण सीएम करूंक सोदता कारण आयज सीएमाकूय खबर आसा की जवळ 3 लाख लोक हेजेर डिपेंड आसा आनी आमची गोंयची इकॉनॉमी आयज सफर जाता जाल्यार मायनिंग चालू जावपाची गरज आसा. आनी सुप्रीम कोर्टान तशें हालचाली चलता ते फक्त हो क्लावड आल्वारीस ते आडोवन दवरपाचे प्रयत्न करता. तेका लागून आमी आमचे ट्रकवाले ह्यान फुडें आतां सरकाराक आमी बेगीन चालू कर म्हणटात, पूण आमकां जर वेळ येयली जाल्यार आमी क्लावड आल्वारीसाच्या घरा कडेन वचपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता आमकां सरकारान तेजेर कारवाय करची. दोतोर प्रमोद सावंताक मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता, हे एनजीओ आयज फक्त पाड घालता, तेंचो इन्कम सोर्सूय तपासा. हे सुप्रीम कोर्टान व्हडले व्हडले एडवोकेट काडटा पळय ते खंयच्याय आदाराचेर काडटा, तेंचो इन्कम सोर्स तपासपा जाय. आनी आयज आमकां न्याय मेळपाची गरज आसा कारण
हे प्रत्येक फावटी हे एनजीओ आयज तो सांगता की आपूण मायनिंगाचो एनवायरमेंट तुम्ही हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की एनवायरमेंट जर सांबाळा जाल्यार आमच्या सायडीन दारबांदोड्या 70 भागान एनवायरमेंट आसा आनी थंयच मायनिंग आसा. आयज हे क्लाड वारेसाक हांगासर कॅसिनोचेर तो काय उलयना, तो म्हादईचेर काय उलयना, फक्त मायनिंग. एका कोण तरी भायल्यान मायनिंग बंद करा म्हणून एका कोण तरी भायल्यान पयशे दिता अशें म्हाका डावट आसा. तेन्ना सीएमाक हांव विनंती करता की हेजेर पयलीं तुमी एक्शन घेया, आमकां कायदो हातीन घेवन लावं नाका. डिपेंड तितके लोक त्रासान पडलेले आसा. लोकांनी घरांचे लोना घेतल्या, गोल्ड लोना घेतल्या. लोक आयज सगळे रिणांचे डोंगर जाल्ले आसा आनी हो येयल्ले दिसा आमचेच फाटीक लागला. आतां आमकां हेज्या घरा कडेन येवन बसचें पडटले, आनीक पर्याय ना. कित्याक मायनिंग डिपेंडर जवळ जवळ 3 लाख लोक आसा आनी हेज्याका जे सपोर्ट करपी आसा ते 100 ते 200 लोक हे एकी कडेन येता आनी कितें तरी आंदोलनां करपाची चिंतता. पूण एक दीस तरी तेणी आंदोलन केलें, तेणी मायनीच्या लोकांक लागून कितें केलें? जे लोक आमी त्रासान पडले, आमकां कामाक जे काडले, तांकां लागून हेणी कितें केलें तें आमकां कळपाक जाय. आनी हो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता पंचायतीच्या माध्यमांतसून आनी लोकांच्या माध्यमांतसून की तेजेर ज्यो जे हेजेर हे फावंडेशनाक तेजे इन्कम सोर्सीस खंयसून आसा ते चेक करच्यो आनी तेजेर इमिडिएटली एक्शन जावची. ही साधारण मनशाचेर जाल्यार येन्ना एक्शन जातली हल्ली. जर तर समज हो सीएमाचेर आमच्या कंप्लेन करूं शकता इलिगल मायनिंग करता म्हणून, जाल्यार हो कोणाक सोडटलो गोंयच्या? तो आमच्या गोंयचो प्रथम नागरीक जावन आसा. तेन्ना हांव सीएमाक तुमच्या माध्यमांतून कळकळीची विनंती करता, तेजेर एक्शन जावंकूच जाय. आनी जर तेजेर एक्शन जायना आमी सगळे येवन पणजेन बसतले. आनी कोविड हे आसा म्हणून आमी अजून थंड आसा, नाल्यार एक दीस आमचो असो येतलो 144 आसो जाल्यार कितें आसो हांगा येवन आमी धिंगाणा घालतले. तेंचे मायनिंग लोकांक वळखोंक ना, डिपेंड ना. आमी जो पर्यंत वगी आसा तो पर्यंत वगी. की आमी वगी अजून कित्याक रावले? आमकां खंय तरी सीएमान आमचें आश्वासन दिल्लें की तुमी भियो नाकात, आमी तुमच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करता. तेका लागून आमकां खंय तरी एक आधार आसलो. पूण हो तर आमच्या पोटार पांय दवरता जाल्यार आमी हेच्या फाटीर पांय दवरूंक भियाचे ना आनी फाटी फुडें मात कळ करचे ना. तेन्ना तुमच्या माध्यमांतसून त्या गोवा फावंडेशनाकूय सांगचे तुमी आनी सीएमाकूय रिक्वेस्ट आसा म्हाजी, हेजेर इमिडिएटली एक्शन जावंक जाय.